सर पेडणेकार सगळे त्रासान पडले मोपा एअरपोर्टार अशें तुमकां दिसता? ना अशें अशें सिच्युएशन जालां? खूब कडे अशें जाला सिच्युएशन? खूब कडे नोकऱ्या परी नोकऱ्यो जमनीच्या कॉम्पेन्सेशनाचे तेवूय आनी आतां तर टॅक्सीवाले बीन जे आसात म्हणजे तांकां तरी एक बाबड्याक ताचे लागूंक जाय आसल्यो कोणूच क्लियर सांगिना हें मातशें खटकता. आज विमानतळ कंप्लीट जाला, पयली फेज लॉन्च जाता हेचो आनंद आसाच, त्या आनंदा प्रत्यर्थच हांव आयला. खंय तरी अशें दिसना सर तुमकां तुमचें कितें विजन आशिल्लें त्या प्रकारे जावंक ना अशें? न्ही हांव विजन दवरणारो हांव व्हडलो विजनरी असो हांव क्लेम करिना, पूण ज्या भागांत विमानतळ येता त्या भागांतल्या लोकांक ताचो बेनिफीट जावंक जाय. सर सध्या ते नांवाचेर एक म्हाका नांवाचें म्हाका व्हडलेलें ना. ज्या दोगांची नांवां चर्चेन येतात त्या दोगांयचें कॉन्ट्रिब्युशन राज्या खातीर खूब मोठें आसा आनी ते दोगूय इतले उदार अंतकरणाचे आसले की खंयचे तरी गजालीक म्हजें नांव पडचें अशें कोण ते दिसनाऱ्यांतले इतले क्षुद्र मनीस ते नासले. त्यामुळे ताचे बद्दल नांवाच्या चर्चेक हांव वचचो ना आनी म्हाका वचप योग्य दिसना. सर आणि एक लास्ट क्वेश्चन विचारतात तुमकां म्हणजे हालींच आमकां आयकपाक गेलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे परत बीजेपीक जॉयन जाता म्हणून आमकां आयकपाक गेलें. ओह हो जाल्यार आयज नरेंद्र मोदीजी येतात कितें? आज हांव आयिल्लो आसा हो ज्या प्रकल्पा खातीर हांवें भरपूर नेट लायिल्लो. म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळांतले टायम टेबल जर काडून पळयलें जाल्यार दर आठवड्याक सोमवारचें इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा हो विशय आसतालो, अर्दे तास पावण तास, कारण हांव सामको पुशअप करतालो आनी ताका लागून खंयचें तें पब्लीक हियरींग जावप पण जाणे पासून तें टेंडरींग, इंटरनॅशनल टेंडरींग, RFQ, RFP हे सगळ्यो गजाली मागीर सायनींग ऑफ एग्रीमेंट हे सगळें म्हज्याच काळांत जाल्लें आसा. पूण फुडें ज्या गतीन जावंक जाय आसलो ती मातशी गती टेक्निकल प्रॉब्लेम निर्माण जायत रावले आसात, पूण त्या गतीन फुडें गेले ना. पूण हांव कोणाक शिण दिना. आज ते कंप्लीट जाता, पयली फेज लोकार्पण जाता, हे खूब आनंद. तुम्ही आश्वासना दिली की आताच्या सरकार खंय तरी फुडें व्हरना अशें दिसता तुमकां? आज आयचो हो दीस न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी केन्नाय उलोवया आमी हेचेर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.